म्हापशा आयडीसीतल्या कंपनीचे सुवातींतल्यान ही पायपलायन डांगी कॉलनीन वता। आदली पायपलायन मोठी आशिल्ली, मात कंपनीन खंय ती काडून दुसरे ल्हान पायप घालूंक लायिल्ल्यान उदकाक हाल। पहिले ओल्ड तो इंजिनियर सांगतालो ओल्ड व्हडलो आशिल्लो पायप आनी आतां तो म्हणजे धाकटो म्हणून घातला हेंच्या सांगण्यानुसार। तेन्ना आमकां फक्त इतलेंच आसता की तो चेंज करपाचो, म्हणजे धाकटो आसा तो काडून जसो पयलीं ओल्ड आशिल्लो न्हू तोच घालून दिवपाचो आमकां, की पाड्याचो प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो। इंजिनियरान आमकां सांगलें। लोक इंजिनियराक घेवन सुवातीर पावले। निमाणे पुलिसांनी मध्यस्थी करून तात्पुरतो मार्ग काढलो। This pipe is supplying water to which houses and full area. This is the pipeline. Like you call me out to do it. आणि ती आमकां दुसरी म्हणल्यार आनी तुमकां शिफ्ट करपाक मेळना, दुसरे कडेन शिफ्ट करपाक मेळना। You have no alternate solution. This has been there for since when? 1994. Because 94 or 95 we had complained that it has been illegally laid down. It is laid down through your property. Yes. What is the follow up after that? You We had complained to IDC. authority. We had complained to IDC. IDC had returned to PWD. You show me the correspondence. I will follow up. Okay, no, I'll have to. Okay, now tell me about your pipe. What is your objection towards him putting a what larger something? आहेत पाईप घालूंक जाय, आमकां ते सकयल्या पायपाक कनेक्शन मारूंक जाय। होय गांवचोच भुरगो एकाय खबर आहा आपल्या घरान उदीक येयना म्हणून, कितें म्हणटकूच आतां कितें आहा एज पर द लॉ हो वचोंक सोदता, इट वील टेक 15 to 20 days or 1 month. Oh, even more than that. More than that. But I am saying what? If you are giving us a willingly like nice thing, बाबा तू कर, मागीर आमी तेजेर प्रोसेस करून आमी ती पायप आहा ते भायर काडपाक आमी ट्राय करता। Okay, yes. तुम्ही म्हाका सपोर्ट करशात आता, तुम्ही तर म्हाका आता सपोर्ट करशात, आम्ही तुका सपोर्ट करता अख्ख्या गांवचो लोक। You are agreeing? I am agreeing. Okay. Now considering that on humanitarian grounds, they are in essential need of water. Okay. In your area, they are your neighbors. Yes, of course. थंयसर कितें केलें, एक मोठे पायप असले मोठे प्रमाणात ते पायप कट करून बारीक घातला, मग 1 इंचाचे पायप तितून उदक कशें येतलें आख्या वाड्याक काय खबर ना। आणि आयडीसीची हांगा इंडस्ट्रीन जी एक इंडस्ट्री आहा बाल बंधू म्हणून ती घडयाळाची, तेजी बायल येवन हांगा शाणपणां म्हणपाक तुमी म्हणपाक आपल्या प्रॉपर्टीन कितें करता काय म्हणपाक आमकां, आनी व्हड शाणपण। सो आमी भायर गेले तिका विचारलें कितें जालें, तुजी प्रॉपर्टी ही गव्हर्मेंटाची प्रॉपर्टी, आयडीसी इंडस्ट्री ज्यो हांगा जितल्या हांवें गव्हर्मेंटाच्यो तांकां लिजाक दिल्या चलोवपाक, तेजें नांवार करूं ना डायरेक्ट ह्यो। सो ती म्हणपाली नाका म्हणपाली, आनी आतां आमी PWD इंजिनियर बीन येवन सगळ्या जाणांनी पळयलां आनी तेंच्यानी तेंचे कडेन उलोवन सांगलां की बाबा तुमी पायप घाला आनी घालून दिता म्हणून सांगलां, पूण ती म्हणटा आपल्याक ऑब्जेक्शन बीन कांय ना म्हणटा। सो जाल्लें हा प्रॉब्लम सॉल्व। प्रुडंटा खातीर म्हापशेच्यान श्याम सुंदर फडते।